पळय ऑन बिहाफ ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी आमचे अध्यक्षाचे आदरणीय बाब विजय सरदेसाय क्लियर डायरेक्शन आशिल्ली की बारीक लोकांक इफेक्ट जावंक जायना आनी आमच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षान आज वचून हे प्रपोज टॅरिफ हायक जे आसा 2024-25 खातीर ते ऑब्जेक्ट करपाक जाय. तर हांव 2 पॉयंट विसरलो सांगपाक. मध्य प्रदेशांत जेन्ना पळय इलेक्शन जालें सरकारान भारतीय जनता पक्षान थंय कितें प्रॉमिस केलें की 100 रुपयाक 100 युनिट मॅनिफेस्टो काडून पळयात. युपीच्या मॅनिफेस्टोन इरिगेशनाक फ्री पॉवर सप्लाय जाल्यार गोंयान कित्याक जावंक शकना. सो आमी सांगला की जे प्रपोज टॅरिफ आसा ते 10 पैसे 15 पैसे पूण जेन्ना युनिटान जेन्ना हे जाता कॅल्क्युलेट जाता ते हायक वाडटा. सो आमच्या अध्यक्षान क्लियर आमकां डायरेक्शन दिल्ले की हे प्रपोज टॅरिफ हायक आमी ओपोज करपाक जाय. गॅप म्हणलो कितें गॅप ताणें म्हणलो की 84 करोड्स आसा वर्साक हो उरता म्हणून. आमकां सोर्सां कडल्यान कळ्ळां की विश्वस्त सुत्रा कडल्यान की मोर दॅन 200 करोड्स 250 ते 250 कोटी रुपया उरल्या हाका रिकवरीक एरियर्स. तुम्ही एरियर्स घेयात मरे काय तुम्ही भायल्या भायर सेटलमेंट करतात. एरियर्स तुम्ही घेयात आणि ताजेर तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करात. ताजेर तुम्ही काय करपाक सोदनात. मध्य प्रदेशाच्या पयरच्या मॅनिफेस्टोन भारतीय जनता पक्षान 100 रुपयाक 100 युनिट जाल्यार हांगा गोंयान कित्याक जावंक शकना. युपीन इरिगेशनाक फ्री इलेक्ट्रिसिटी कारण हांगा एकूच की इलेक्शन ना. 2022 तुमकां याद जातलें जानेवारीन जेन्ना प्रपोज हायक जाल्लो तेन्ना आमच्या अध्यक्षान आनी आमी ऑब्जेक्ट केल्ले पक्षान ऑफिशियली तेन्ना मागीर सरकारान ते डिफर केल्ले. सो तुमी फोकस करात एरियर्स रिकवरीचेर आनी ताजेर इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदात. सेकंड वी टूक अ स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन टू द स्टेटमेंट मेड बाय द चीफ अबाउट द कोल की कोळसो लोक गोंयान ऑब्जेक्ट करता म्हणून. हय करतात कारण कोळशान कितें मेळटा आमकां कोळशान मेळटात लंग कॅन्सर, कोळशान मेळटा अस्थमा, कोळशान मेळटात सारके कसली